सोगल्यांक तुमकां माय मोगाचो येवकार. आवाज रेडिओ 99.8 FM साऊथ हॅम्प्टन UK. हांव रेचल रेन्सी कोयलो गांवांत माजोडेची. तुमचे मुखार आनी एक पावट कविता घेवन आयला. कविताचें नांव जावन आसा नातालां. कविता रोचपी मारियानो लुकास दिनीस, गांवांत पालोले काणकोण गोंय, वस्ती कोता लंडन UK. मनांत उपरासल्यान नव्यो कल्पना पयस केल्यात मेलीं चिंतना. दूख सोगलें पयस करून हास्ती जाल्यात सोगल्यांची तोंडां. सोबीत सुंदर नेटोयल्यान गोरांत पेटोयल्यात चोकचोकीत नोखेत्रां. इश्ट दुस्मानांक दाणून आमंत्रणां, काळजान रिगोयल्यात नवी भावना. सांज सकाळ केन्ना वेता कोण जाणा, दिसूयभर काम करता लावून मनांत हाडून खोशयेची लारां, घरांत खुशालकायेन बोल्या भुरगीं बाळां. आंगाक घाल्यांक नवीं आंगोस्त्रां, आयच्या दिसा कोण कोणाक हांसोना. गरीब दुर्बळांक घरांत हाडून तोंडां गोड केल्यान गोड मिठाय दिवन. आयच्या दिसाक सोगल्याच्या हाताक हात, मोग्या जोडपी मोजेन सारतात आखिरात. सोगोट पोंत्यो देंग्यो घेवन भेटोवंक वेतात, जल्मला देखून आयज सोरवोंडार गोरवां गोट्यान.